की अमित शाह येयल्ले तेंचे कडेन म्हादईच्या इशू बद्दल उलयल्ले तुमी? म्हादयचो इश्यू जो आसा उलयत आसता न्ही. आतां तो येयलो तेन्ना उलोवपाक जाय अशें न्हय, हांगाच उलोवपाक जाय अशें ना. आमी खुबदां उलयल्ले आसा तेजे कडेन, आमी खुबदां मेवल्ले आसा आनी खुबदां वयतले फुडें. आमकां म्हादय सीएमाकूय म्हादय, आमकां गोंयकारांक म्हादय हो इशू खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी कोणा कडेन जाय तेंचे कडेन आमी उलयत रावतले. आनी आमचे जे परिवारान जे म्हादयचे धरण आसा हो जे न्हंय आसा ही येवपाक गोंयान आमचे खातीर कटपट करपाक जाय ती करत रावतले. सर सगळे एमएलएच मेळ्ळे तेका कितें मिटींग जाली तें सांगता. ना आतां पळय शी हो मिटींग अशी न्ही वेगळे वेगळे हेका लागून आनी जे तुमी म्हादयचो इशू आसा हो इशू आसा हे सगळ्याक तुमकां सांगून म्हणजे एक प्रेसाक सांगून एक दुसरो विशय आसा. पूण आमी कशें कोणा कडेन उलोवपाक जाय सीएम उलयता आनी आमकां विशय जो आसा तो आज तुमी पळया हो म्हादय ट्रिब्युनल जो सेंट्रल गव्हर्मेंटान स्टॅब्लीश केलो गोंयांत इट शोज द सक्सेस. आतां फुडें कितें आसता खंयच्याच स्टेटीन आपणाचे स्टेट कशें सांबाळप, देश म्हणून आमी सांबाळटात पूण स्टेटीन आपणाचे इशू आमी घेवन बसपाक जाय. म्हादय ट्रिब्युनल गोंयांत स्टॅब्लीश जाता आनी ताका नोटिफिकेशन येयलां हेजे खातीर म्हाका दिसता इज अ व्हेरी गुड अचिवमेंट बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. आनी हाजे फुडें जे खंयचोच कोर्ट इट्स लायक अ कोर्ट तितून भितर ज्यो विशय आसा हे ट्रिब्युनल आमकां डिसायड करून आमकां न्याय दिवपाचो तो न्याय आमकां मेळटलो. पण ते उलोवप कितें जाल्लें अमित शाह बरोबर? आमी चालू आसता न्ही आजून सुद्दां कालूच येयला फाल्यां उलयतले परवा उलयतले चालू आसता आमचें उलोवप की आमचें म्हादय जें वाचोवपाक जाय हेजे खातीर आमी उलयत रावतले.